पेडा पिकअप रिक्षा असोसिएशन तेजो प्रेसिडेंट माधव नागेश बोरकर आमी स्टँड नंबर 1 हय हांगा कितें जालें पावसा खातीर जालें संपूर्ण भिंत संपूर्ण हें कोसळपाची शक्यता आसा ती कित्याक भायल्यान कलंडलेली आसा केन्ना कोणाचो घात घेतो ना ते मातशें सांगा कितें जालें आमी हें कंपाउंड पळोवन ताका क्रॅक केला ताका बँड येयला तें पळोवन आमी फातरां वचून मेळ्ळे पेट्रोल पंप कवळेकाराक मेळ्ळे तेन्ना 2-4 फूल मेळ्ळे तेणें कंपनी मनशाक सांगता म्हणलें कंपनी मनशां हाडून दाखयले कंपनी मनशांक पळयलें आनी नंतर आमी ताका वचून 2-4-5 मेळ्ळे तो कितें सांगपा लागलो आमकां बांदताच म्हूण सांगपा लागलो कळ्ळें आनी त्या कंपाउंड पडले उपरांत आमकां खूब डॅमेज जातली आमकां पयलूच कळ्ळें कित्याक आमचो रिक्षा स्टँड आनी कंपाउंडाक तेंपान आमी रिक्षा रावतात 10-15 रिक्षा रावतात कळ्ळें तेन्ना आमी 35 वर्सां जालीं हांगा रावतात ह्या स्टँडाचेर तेन्ना आयज सकाळच्या पावसा हेजें आनी आज चड हें जालें तें आनी आयज सकाळीं आमी तेजे पेट्रोल पंपार गेले तेन्ना कवळेकर नाशिल्लो आनी तेगे ऑफिसान सांगलें की पात्रांवाक मातसो हें कर आमचें तें कंपाउंड सामकें क्रॅक येयलें आहा तें पडपाची आयज शक्यता आहा म्हण तेन्ना तो पात्रांव थंय म्हळ्यार ना म्हणटा आमी कितें केलें आमी येयले आनी रिक्षा कंपाउंडाक तेकोन पळय आशिल्ल्यो हे आयले लेफ्ट सायडीन लायल्यो गाडयो रिक्षा आमच्यो आनी थंय आमचे फुड्यान एक कळेकार बसता सत्यवन नायक म्हणून ताकाय सांगलें सायडीन बस आनी आमी रिक्षे हे सायडीन 15 मिनटांनी तें कंपाउंड मोडलें तेन्ना आमची 2-3 रिक्षा आतां कंपाउंडाक तेकोन आशिल्ल्यो रामदास नायक माधव बोरकर आनी दिलीप कुंकळे 3 जाण आमी त्या कंपाउंडाक तेकोन आशिल्ले आनी तें तर आमी आशिल्ले जाल्यार तें कंपाउंड मोडोन आमी तिगांचें तेजी हें जावंक नासलें वस्तूची हानी जावंक ना आनी मनशाकूय कोणाक कांय जावना हें जावपाचें आशिल्लें